I love you, you love me, we are big one family. With a hug and a kiss and an I love you. Father, mother, brother, sister, don't forget grandparents, uncle, auntie too. काही बरें सोबीत सुंदर हें नर्सरी रायमींग ल्हानूच आसतना भुरग्यांक शिकोवन दिता कशे भाशेन कुटुंब आसात ते कुटुंबांत मोग आनी ह्याच कुटुंबाक कितले वांगडी आसूंक जाय तें ल्हानूच आसतना धाकट्या भुरग्यांक शिकयता हें नर्सरी रायमींग मोगाच्या भाव भयणो ह्याच मोगाच्या उदेशी आमी काजारी बांदपास घडून हाडटा आनी ह्याच मोगाच्या बांदपासा वरवीं कुटुंब आमी वाडयता आयज करीत भाशेन आमी हांगासर एकठांय जावन आसा नियाळ करून ह्याच विशयाचेर कुटुंबाची मुळां वळखून घेवया आनी क्रिस्ती म्हळ्यान आमी जियोया मोगाच्या भाव भयणीनो आयची दोनूय वाचपां जर आमी बारीकसाणेन आयकले जाल्यार आमकां कशे भाशेन आमचें कुटुंब त्या कुटुंबाचेर नदर मारून आमचें कुटुंब नवसरूंक जाता तें आमकां आयज उद्देजन आमकां दिता आमी नदर मारुया हाच्या पयल्या वाचपांत जाकोब केरीत भाशेन आपल्या सगल्या पुतांक तो आपोवन हाडटा दोर एकल्याक आपले केरीत बेसांव तो दिता तांकां केरीत भाशेन दोर एकल्याचे विकनस आनी स्ट्रेंथ वळखून घेवन तांकां केरीत भाशेन तो बेसांव दिता दीस थिंग्स एंड प्रूव्स अस द बॉन्ड बिटवीन द फॅमिली आनी दुसरें म्हटल्यार जाकोब जुदाक बिचून काडटा एक लिडर कसो जबाबदारी ताका तो दिता एक जबाबदारी दिल्ले म्हणटोच आपल्या पुतांक तो सांगूंक दिता की तुमी जुदाक सदांच मान दिवंक जाय ताका रेस्पेद तुमी दिवंक जाय कशे भाशेन भावपणा सोबे मोगान तो कुटुंब नवसरूंक जाय तें जाकोब आपल्या पुतांक एकठांय करून ताका बाकीत तो करता मोगाच्या भाव भयणीनो आयच्या शुभ वर्तमानांत नदर मारून पळयलें जाल्यार आमकां एक लांबशी जिनियोलॉजी आमकां दिलेली आसा आनी हे लांब जिनियोलॉजींत आमकां जेजू कशे भाशेन येवचो आसा ताची आमकां तो सांगूंक दिता आनी हे जिनियोलॉजीन मोगाच्या भाव भयणीनो जायते कुटुंब ते आसलेले आनी हेच कुटुंबांत आमी नदर मारीत जाल्यार दाविदाचो आनी सोलोमनाचो कुटुंब परफेक्ट तो आसूंक ना इम्परफेक्ट कुटुंब ते आसलेले पूण तरूय आसतना इम्परफेक्ट आसुनूय देवाचेर विस्वास ते सदांच ठेवलो तांणी देवाचेर विस्वास ताणें सोडूंक दिवंक ना आनी देखूनच तांचो मोग सदांच तो विस्वासी आसलो देखून आपलें कुटुंब ते नवसरूंक ते उपरांत पावुरतात आयज करीत भाशेन ह्या शुभ वर्तमानांत आमकां वस्तोऱ्यांचो आमकां उगडास करता आनी करीत भाशेन वस्तोऱ्यांचो न्हूच म्हणून कायदो तो एका भुरग्याक जल्मांत हाडपाचोच न्हय पूण देवाचे भिरांतेन भुरग्यांक वाडोवपाचो देव भिरांतेन ताका वाडोवन भावाटाची नवसोनी ताका करूंक मोगाच्या भाव भयणो आमच्या कुटुंबांत आमी नदर मारून पळया आमचे कुटुंब कशी आसात काय हांव म्हाका म्हजे शमायचो म्हाका उगडास येता जेन्ना आमी ल्हान आसतना आमकां शमाय म्हाका इगोर्जेंत व्हरताली आनी इगोर्जेंत वता तेन्ना एक ड्रीम कशी आसली म्हाका एक ऑल्टर सर्वस कसो रावून ऑल्टराची सेवा करूंक आनी जेन्ना ऑल्टर सर्वस जावन सेवा करतना आनीक एक सपन येयलें पाद्रीक पळोवन पाद्री जावची आनी हेंच म्हजें शामायचें सपन आसलेलें आमी सगळे मेळून म्हजे शामायचे आमी 9 नातू आनी 9 नातवां मदें हांव एकटोच मोस्ती आसलेलो आनी म्हजी माय सदांच म्हणटाली हो मोस्तो म्हणून पूण मोस्तोच आयज शामायचे ड्रिमाक लागून म्हजी ड्रीम ती जावन हांव आयज हांगासर पाद्री जाला कित्याक म्हाका हेंच भावाट ल्हानूच आसतना म्हजे शामायन म्हाका दिलो तो देवाचो मोग कुटुंबांत आमकां देवाच्यो त्यो काणयो सांगून जावं त्यो राजाच्यो काणयो सांगून आमी रातचे न्हिदताले
मोगाचे भाव भयण आयज कुटुंबात नोदोर मारीत जाल्यार आमकां आवय बापूय आमची जाणटी शेमाय शापाय खंय दिसून येतात. आमच्या कुटुंबात आयज शेमाय शापाय नात, तांकां आजिलान सोडलेलीं आसात. नाजाल्यार एक पूत आपण फ्लॅटांत रावता आनी आवय बापायक जाणट्यांक तांकां एक चोरी ताका सोडटात. आमचे कुटुंब आयज अशें जालेले आसात, कुटुंबांत आमी आयज जनावरांक पोसतात पूण आमचे शामाय छापायक आमी वाटसोर करून सोडटात. आमच्या आवय बापायक आमी इल्लोसो मेहनतीन तांकां दोतोरागेर व्हरूंक आमचो कोर्स करूंक जायना, पूण फामिलींत आसलेल्या मनशातींक सुणी माजरांक व्हरूंक तांकां डॉक्टरागेर व्हरूंक तांकां कॉस्टली पेडिग्री घालूंक आमचे लागीं जायते दुडू आसात, पूण आमच्या जाणटी आवय बापायक ताका हॉस्पिटलांत व्हरूंक आमचे लागीं घोडो ना. आमचे ते मनशातीचें घाण काडूंक आमचे लागीं जाता, पूण आमचे आवय बापायचें काडूंक जायना. वास माता म्हणटात आमी शिरविदोर हाडटात. असले कुटुंब गाय मोगाच्या भाव भयणो आयज आमी नव सोरतात. आमी जेजूच्या जिवितांत नोदोर मारून पळया. जेजू आपल्या बापाय कडल्यान एक तोव्यो जावन ताणें शिकलो तो. आयज काल आमची भुरगीं आमची बापूय कितें करता ते सर्वीस करूंक नको ना म्हूण तिंकां शिकयनात. म्हजो पाय ल्हानूच आसतना आमकां शेतांत व्हरतालो, देखून आयज आमी हार्ड वर्क कितें तें जाणाव. आयज आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक पेम्पर करतात, तांकां जाय तें मेळटा तें हाडून दितात, तांकां हार्ड वर्क कितें तें खबर ना. आयज असले कुटुंब आयच्या जिवितांत आमकां पळोवंक मेवतात. मोगाच्या भाव भयणो आयज आमी हे कुटुंबीय जिविताची मुळां वळखून घेतना केरीत भाशेन आमचें कुटुंब आयज नव सोरया. आनी पयले सुवातेर आमी नव सोरतना आमचे फामिलींत वेळ आसा काय आमच्या भुरग्यांक दिवंक. आवय बापूय कामाक वेतात, भुरगीं घरा लागीं आसतात, सेर्वीदोरां लागीं आसतात, तांकां स्कुला सावन हाडले म्हणटच तीं न्हिदतात, आवय बापूय रातचीं येतात. तांकां इल्लोसो वेळ दियात मोगाच्या आवय बापायनो. भुरग्यांक तुमच्या एप्रिशिएट करात, सदांच तांकां कंपेर करिनाकात. तीं पळय कितले मार्क्स घेवन येतात, तीं पळय कितले पोरजोळटात. तुज्या भुरगें कितलें पोरजोळ्ळाय त्या पासत दिनवास देवाक दिनवास तुज्या भुरग्या बळा पासत. ताका कंपेर करून ताका निराशी करिनाकात. आनी तिसरें म्हटल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो सदांच ताका एनकरेज करात. एक लिडरशीप कशी जावंक, भाव भावा पदें संबंद कसो जाता तो. जशे भशेन जाकोबान जुदाक विसून काडून आपल्या भावांक ताणें कशे भाशेन मोग आनी मोय पासान वाडोवंक जाय तें शिकयलें. आयज काल फामिलींत भाव भावाचो जीव देखून काडटात प्रॉपर्टीक लागून जावं आनी कित्याक लागून. असले आमचे आयज कुटुंब जालेले आसात. मोगाच्या भाव भयण आयज आमी हांगासर सान फ्रांसिसाची निया करतना सान फ्रांसिसाची देखी वरवीं आमी आमची पावलां घालुया, जेजूचेर आमचो नियाळ करुया. जेजू कशे भाशेन आपलो पवित्र कुटुंब ताणी बांदून हाडलो मारयेन, जुजे आनी जेजून. आनी हेच एक नमुनो आमचेय कुटुंब ते करूंक जाल्यार ते मारयेचो आनी जेजूचो पवित्र कुटुंबाचेर नदर मारतना आमचेय पवित्र कुटुंब करूंक आमकां तेच बाबाचें बळ हे मेसेज भेटेन सोण्याकल्याक आमी मागुया. आमेन.